टेबल करता स्पीकर सर. माझी स्पीकर सर माझी डिमांड आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन. माननीय सभासद एक मिनिट बसून घे. हे जे रेजोल्युशन जे आसा न्ही ते डिस्कशन जाता ताजेर जे आमी रुलींग दिता. डिस्कशन टेकिंग अनसेवरिंग ट्वीन फॉर कम एमंग द मायग्रंट एंड नॉन मायग्रंट आनी ज्या लोकां मदें तेड निर्माण करपाच्या संदर्भांतलो विशय जाता. आनी ह्या संदर्भांत म्हाका दिसता हायकोर्टान सुद्दां जे आसा न्ही वेगवेगळ्या वेळाचेर वेगवेगळी डिसिजनां दिल्लीं आसा. त्यामुळे हें रेजोल्युशन हांगाच हांव डिजालव करतां. सर तुवें तें कित्याक एडमीट केलें? एडमीट करून शिरी कोणालो तें? स्पीकर सर सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती तुम्ही भायर सर मारता. तुवें एडमीट कित्याक केलें पयलें? हायकोर्ट चड. अरे इफ इट डज नॉट अलाउ देन why was it admitted? As per rule, not have been स्पीकर सर admitted. एज पर रूल हांवें जे दिल्लें आसा की समाजामध्ये तेड निर्माण करपाचो. एक मिनिट विरोधी पक्षनेते इलिगॅलिटी प्रमोट करता. एक ऐकून घेत हांगा अरे स्पीकर सर ऐकून घे मातशें एक मिनिट तुवें पयलीं रुलींग घेवपाक it should have not been admitted. एज पर रूल rule जाले but it should not have it should not have been admitted in the first ऐकून place. घ्या. विरोधी पक्षनेते बसून घ्या. You should not have been admitted. बसून घ्या. Speaker sir, एक लक्षात दवरा. Speaker sir had given a ruling. म्हाका दिसता there is no discussion. स्पीकर सर हो इनजस्टीस आमच्या गोंयकारांचेर सांग ruling क्लियर कट कितें इनजस्टीस. सांग फुडें वता. जागे मेळना हांगा पळय सध्या. आणि असो इनजस्टीस करता स्पीकर सर. हे रेजोल्युशन आमी डिजालव केलें. एज पर रूल आसा आमी डिजालव केलें. स्पीकर सर लेट इट गो ऑन वोटिंग. लेट इट गो ऑन वोटिंग स्पीकर सर. वोटिंगाक वचून उलट राव श्री युरिया लेमांव. युरिया लेमांव I have a Yes. resolution. युरिया लेमांव. Speaker sir, रेजोल्युशन घे. येस this ह्या विशया संदर्भात हांवें एज पर रूल हांव म्हजें डिसिजन अरे दिल्लें आसा. speaker sir, तें तुवें पयलें resolve करपाक जाय आसलें. एक काडा दाखय. ताका धाड मरे. येस ताका वचोन मरे. एक तर जाग्यार वचून बस. एक तर जाग्यार वचून एज पर रूल हांवें म्हजो निर्णय दिल्लो Speaker आसा. sir, ते rule पयलीं सारके चोवपाक जाय आसले ती. येस पयलें चोवपाक जाय आसलें न्हू. युरिया लेमांव तुजो एक तर जाग्यार वचून बस. एक final decision. It cannot be challenged by anybody. कास येस म्हाका दिसता अपोजिशन लिडर निदान तुम्ही इंडिया टुगेदर म्हणटा पळय न्ही ताका सांगपाची गरज आसा. स्पीकर अरे डिसिजन. Speaker sir, Honorable Chief Minister, with due respect to you, it is the Speaker, the Legislative Secretary had to not admit it. You agree that? Do you agree? समाजामध्ये Do you agree? तेड निर्माण जावं येता. त्यामुळे वचून बस. and once the speaker युरिया has लेमांव given the ruling it is final. युरिया लेमांव हय सांग. सांग ताका. तुझे रेजोल्युशन मांड. He is not moving. Yes, sir. Forget about it. This House ना जाल्यार सोडून दिवपाचें. ताका strongly सोडून दिवपाचें. recommends the government to जाग्यार